मनोहर पर्रीकरान तांकां फ्री हँड दिल्लो. मनोहर पर्रीकर गेव फ्री हँड टू विजय सरदेसाय, टू रोहन खंवटे, टू एवरीबडी. All those people who supported, all those MLAs who supported the government was given free hand. थोडेच वर्सां हेंच्यांनी कितें केलां तें सांगचें. रोहनान सांगचें की आपणें हे गोंयकारां खातीर हें केलां, दाखोवनी ताणें. दाखयत जाल्यार हांव मान्य करतां. कित्याक हांव थिंगाच आहलो, त्याच हितून आहलो, सरकारान आहलो. हांव जाणा ताणें कितें खुंयचेर वचोन लॅम्प पेटयल्या पळय. थोडेच वर्सां तो मंत्री तुवें न्याय दिलो जाल्यार फाल्यां म्हाका दुसरी जर तर आनी कसली मिनिस्ट्री दी, तितूनय न्याय दिवपाक हांव वावुरतलो. आनी जायना जाल्यार लोक म्हाका सांगतले बाबा तुवें हितून न्याय दिवंक ना. म्हाजी कडेन खाती जी आयज आहा तितून हांव न्याय दिवपाक प्रयत्न करता. दुसऱ्या खात्यांनी हांव इंटरफेर करिना. म्हणजे आय गीव एडवायस. आय एम नॉट सेईंग दॅट आय एम व्हेरी इंटेलिजंट, बट आय ट्राय माय लेवल बेस्ट एज अ व्हेरी व्हेरी स्मॉल पर्सन. हांव बारीक मनीस, बारीक समाजाचो मनीस आनी बारीक लोकां खातीर वावुरता. तो खातें खंयचें आसूं, हेंच्यांनी कितें केलां तें सांगचें. तो सदांच आपल्या वोटरांक दाखयता की आपल्या शिवाय आनीक पर्याय ना. आमी परवरच्या लोकांक दुसरी पर्याय दिता. म्हणजे वी आर गिवींग देम द नेक्स्ट कॅन्डिडेट ऑल्सो. अशें आहा की तूंच न्हू आनी एकटोय आहा रेडी बसपाक तुजे अगेन आनी जिखोवूय शकता. सो तूं तशें चिंतिनाका की तूंच म्हणून. वी कॅन गीव ऑल्टरनेट एंड ऑल्टरनेट वील बी पिपल्स कॅन्डिडेट. आतां आमी जो कॅन्डिडेट दिला तिका, ही इज अ व्हेरी व्हेरी सिंपल बॉय. इतलो सिंपल की तेका लोक जेन्ना तो घरांनी वयता लोक तेका म्हणटा बाबा तूं इलेक्शनाक पावला आमी तुज्या वांगडा. कित्याक म्हणटा, कित्याक तो डावन टू अर्थ, जमणीर भोंवपी मनीस. थोडे हे आतां हवेर भोंवता आनी जेन्ना जेन्ना मनीस हवेर भोंवता तेन्ना लोक तांकां घरा धाडटा. लँडींग आनी दिना, सेफ लँडींग ना तांकां. सल्ला 200-300 लोक भोंवता कॅन्डिडेटा वांगडा. म्हाका पळोवन शॉक जालो. फाटल्या दिसांनी हांव एक आमच्याच वाड्यान भोंवलो, थिंगासर 200 लोक भायर सरले. म्हणजे लोक खोशेन भायर सरता की कॅन्डिडेट हाडपाक, बरें काम करता तो कॅन्डिडेट हाडपाक, MLAचो कॅन्डिडेट हाडपाक, ऑर इवन पण बरो कॅन्डिडेट बोल्ला ताका जिखोवपाक. सो पीपल आर व्हेरी स्मार्ट. So this is also going to be semi-final for us, for our Honorable Chief Minister, Dr. Pramod Sawant. की बाबा where we have gone wrong, तितूनय आमकां करेक्शन करूंक मेळटलें. आमी इतले सीट जिखल्या, हे 2-3 सीट कित्याक पडले, तितूनय आमकां करेक्शन करूंक मेळटलें.